There is important news for residents of New Wade who have been waiting for ownership rights for decades. A key meeting was held at Minister Mupin Godino's office to discuss granting ownership status people living in housing board tenements at New Wade. The meeting was attended by MLA Jeet Arulkar, MMC Chairperson Girish Borkar and senior officials. The issue concerns residents who have been living in these houses for nearly 40 years but were never officially given ownership documents. Speaking after the meeting, Minister Mupin Godino said that several legal and technical issues need to be sorted out. However, he said the government has now found a practical way forward and is working within rules and regulation to resolve the matter. He also pointed out that similar housing issues in areas like Zuari Nagar were addressed earlier through proper legal procedures and cabinet approval. दिसता ही तिसरे खेपे मिटींग जाता आनी पयले सुवातेर हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां बाबजी तारोलकर जे हावजिंग बोर्ड चेअरमॅन आसा तेज्या मार्फत ही मिटींग जाता आनी ही मिटींग फकत जे हावजिंग बोर्डान घरां आसा इतले वर्सां म्हाका दिसता गेले 40 वर्सां लोक रावता आनी केन्ना म्हणजे ती लिगलायज जावना तांकां ओनरशीप मेळना तेंचे ते सदांच मागणी आशिल्ली आतां फायनल स्टेजी आमचे पावल्ले आसा लास्टाक ते कॅबिनेटी वचोन कॅबिनेट पास करतकच तांकां अलॉटमेंट लेटर मेळटलें हें आमी जाता तितले बेगीन करपाक प्रयत्न करता बाबजी तारोलकरा बरोबर तेजे सगळे हावजिंग बोर्ड ऑफिशियल्स आसा आमचे म्युनिसिपालिटी तर्फेन आमचे बाब गिरीश बोरकर आसा हू इज द चेअरपर्सन CO is there and all his other officials that we have come to a practical way to move forward which will be possible to implement हें केल्यार ते इतले वर्सांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले आनी तेन्ना म्हाका दिसता सगळे लोकांक रिलीफ मेळटलो हें हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां थोड्यांनी टिकाय केल्ली ही केन्ना नासून आहा सॉल्व जायना हें एक दिसान जावपाचे प्रॉब्लेम न्हू देर आर सो मेनी प्रॉब्लेम्स टू बी सॉर्टेड आउट आनी कितें करता ते लिगली करपाक मेळपा जाय आनी सारके रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करचे पडटा आनी ते सारके बसयले म्हणटच मागीर सोल्युशन येता हालींच तुमी वाचलां आसतलें नॉट एक्झॅक्टली द सेम बट सिमिलर सिच्युएशन टेनमेंट्स हॅव बीन अलॉटेड इन जुवारी नगर जोरी हिंगा आमचे लावणी नगर म्हणटात थिंगा इतले वर्सान थिंगाय ती घरां तेन्ना दिल्ली ती लिगल जावना तांकांय अलॉटमेंट लेटर आतां मेळपाचें आसा पयचे कॅबिनेटान तें येयल्लें हेच भाशेन होय नोट कॅबिनेटा वचून हिंगाय मेळटली सो वी हॅव बीन फॉलोईंग इट अप फ्रॉम टायम टू टायम. MLA Jeet Arulkar said this was the third meeting on the issue and that discussions have now reached the final stage. He assured residents that efforts are being made to give them justice as soon as possible. आमच्या ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टराच्या ऑफिसान हांगासर वास्को हांगासर आसा आनी इश्यू आसलो तो आमचो हावजिंग बोर्डाचे जे न्यू वाड्यार प्लॉट्स आसले आनी ते आमी ऑफिशियली अलॉट करूंक नाल्यार गेली 40 वर्सां थंयसरले जे स्थानीक आहात ते सफर जाताले आनी आमचो ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर एवरी टायम फॉलोअप करतालो आनी आमची आयज ही थर्ड मिटींग आनी खरें बरें दिसता सगळे ऑफिशियल्स बसल्यात म्युनिसिपालिटीचे बसल्यात तशें आमच्या हावजिंग बोर्डाचे आनी मिनिस्टराचे एफर्ट्सान आयज खंय तरी तांकां जस्टीस मेळटली असो होप दिसता कित्याक आयज आमच्या हावजिंग बोर्डान कंटिन्युअसली जे फॉलोअप करून तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून आयज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता थर्ड मिटींग एंड फायनल स्टेजीचेर पावला आनी बेगिनात ते कॅबिनेटाकूय येवपाचे आहात कित्याक जुवारी नगरान आमी जे फॉलोअप करून तांकांय जस्टीस दिली म्हणजे काल कॅबिनेटान एप्रुवलूय मेळ्ळें तशेंच हे हांगासर न्यू वाड्याचेरूय तांकां बेगिनात बेगीन मेळटली ताका लागून सगळ्यांनी म्हणजे जितले 544 प्लॉट्स आसात आनी थंय रावतात स्थानीक रावतात तेंच्यांनी आमच्या पंचायत मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणपाचे कित्याक ते स्थानीक आमदार आसून तेंच्यांनी आयज कितल्या वर्सांनी तेंच्या खातीर तांकां एक जस्टीस मेळटली. धन्यवाद. For the families living in New Wadem, this could finally bring clarity and security after years of uncertainty. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.